आतां सद्याक आमी जे युनिटी मॉल प्रोजेक्ट सायट आसा थंय आसा आनी तुमी जाणा आसली सगळे जाण आसतले की युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट आसा तो चिंबल विलेजस कितलेशेच दीस जाले स्क्रॅप करचो म्हणून मागणी आसा CMाकूय मेळ्ळे ते CMन तांकां सांगलें की ह्या प्रोजेक्टाक 25 कोटी ऑलरेडी मोडला आनी सद्याक 2 दीस जाले जो सर्वे आसा तो सर्वे झोन खंयचो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स सगळें कितें ते पडटा ते पळोवपाक ते सर्वे घेतलेलो सर्वे आयज सकाळी कंप्लीट जाला सद्याक आनी ह्या सर्वेसून जो ड्राफ्ट आसा तो ड्राफ्ट सद्याक ते सगळे ड्राफ्ट घेवन 24 आवर्स तांकां लागतलो आनी त्याच भितर CMन तांकां आयज चिंबल विलेजसांक सुमार मेळपाक आपयल्लो बट जेन्ना आमी चिंबल विलेजसांक विचारलें की तुमी आयज CMाक मेळपाक वयतले काय ना म्हण तांच्यांनी म्हटलें की आयज पॉसिबल ना आयज सांग आमी मेळचे ना तेंचो डिमांड आजून तोच आसा की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावचो आनी तसो आयज सगळो जो सर्वे आसा तो कंप्लीट जाला सो हाजो जो रिपोर्ट आसा तो 24 आवर्स येवपाक लागतलो रिपोर्ट भायर येवपाक सो त्या मेरेन कितें डिसिजन आसा ते चिंबल विलेजीसा कडेन अजय कुलकर्णी म्हटलां की चिंबल विलेजीस सगळे ते मेळोन उलयतले आनी जर मेळपाचें आसा जाल्यार CMाक मेळटलें पूण आयज CMन जे आपयलां तांकां ते मेळचें ना सो आयज हो सर्वे कंप्लीट जाला सो आतां फुडलो जो रिजल्ट आसतलो एग्जॅक्ट रिजल्ट आमकां बेगिनाच कळटले सो आमी पळोवया एग्जॅक्टली युनिटी मॉल स्क्रॅप जातलो काय कितें हो फायनल रिजल्ट येतलो Calculate केला each and every government department as long as well as us. We will check the minutes correlated with whatever we have also observed during this last 4-5 days, and after that we'll finalize it and submit it within 24 hours to the government. आता फुल सर्वे आता कंप्लीट झाला Full survey complete झाला. सो ड्राफ्ट केन्ना मेळटलो तुमकां हे ड्राफ्ट Draft already दिला आमकां. दिला Yeah, the department, GTDC department, Mr. Pramod Badami has already given it to us. We will correlate it with whatever we have also observed. The other departments and NIO, wetland authorities, all those other departments will also correlate it with what they have observed, and then accordingly. व्हॉट आर युअर प्रायमरी ऑब्झर्वेशन्स लायक ही सायट येता काय ना No, we cannot get into conclusion. It was only observation purposes. All conclusions we will. I am not an expert, so our experts will give the conclusion. रिपोर्ट केन्ना म्हटलं सबमिट करतले गव्हर्नमेंटाक We will give our drafts after checking, correlating with our points. In 24 hours we will give it. सो आज मीटिंग आसा CMा वांगडा सो तितून कितें No, पॉइंट I don't डिस्कस think I is meeting astele कित्याक एक्चुअली CMान सांचे संग मीटिंग I think आमचे लोकांनी मातशें कन्फर्म करूंक पडटलें. They have already spoken and said that because we have to correlate with our points and minutes because ते सारखे जावचे ना न्हू incomplete process जातले. So once we complete that process then of course टाइम मागला yes 24 hours एरिया कितले हा एरिया कितले हे केल्या फुल सर्वे the full zone of influence catchment area inflow outflow subflow That is 3 lakh. The spring सगळे ना दोन रिपोर्ट आले ना ते होय दोन रिपोर्ट खंयचो रिपोर्ट ते सुपरइम्पोज दोन्ही रिपोर्ट आमी सुपरइम्पोज करतले नोटिफिकेशन सुपरइम्पोज जातले आणि आमचो रिपोर्ट सुपरइम्पोज जातलो and then we will be in a position and what we have done today what we have done in the last few days that will be all that will be marked and that clarity will be given. तुमचे पॉइंट सगळे त्यांनी नोट केल्या तुम्ही किती सांगाल तितले कितले आम्ही सांगला आमचो बाब Deepak or our chief scientist for all purposes, he has led the way, shown all the drainage channels and everything, all that we have to check to see if it is part of the... What you all observed inside this barricade? Deep excavations have been done. Now we have to see whether it has interfered with certain flows or not. Can I just ask you, have you seen any work which is worth 25 crores inside? That the government will have to... What have you observed? I cannot tell because I am no expert. What have you seen inside? What kind of construction is going on? No, just excavation has been done and filling has been done. Any materials are bought inside? Any materials are there? Because we were not able to access them. There were few machineries inside, that's it, and a few construction, these offices, that's it. Nothing else. Okay. And are you satisfied with this survey? Whatever we have stated, they have said that they are going to put it in the... They have recorded it? Yes, they have recorded it according to them. We'll now have to check and see if they have actually recorded it in the minutes of the meeting. You had bought an independent hydrologist. Yes. What has he observed? Independent wetland...
we'll have to, Has he given any report of that? not yet. We'll have to, we are at pretty much a preliminary stage. We have just done observations. We have to just mark all our observations, and then only we'll go into the analysis or conclusion point. This copy of report will come to you? The copy of report that they are yes, preparing? Certainly we were a part And of when will they give that to you? They will give it to us, I suppose, so in the next, after we submit our minutes, they should hand it over to us. Now that you'll have to confirm with You all are going to have a separate report of yours No, apart nothing from to the that. government. Nothing to that effect. We'll have to just see if all our observations, whatever we've observed, whatever has been mentioned in the minutes of the meeting, has been noted down rightly in the final report as to in terms of conclusion and analysis. Okay, thank you. Deepak, Deepak, you are ready, Deepak? Melissa, here. 2 मिनिट वाटलं का? Sir, completed. सर कंप्लीट झालो सर्वे. गुड आफ्टरनून. आज आमचे सीएमान कसं डायरेक्ट केल्ले तशें एंटायर एरिया ही सर्वे कंप्लीट जाला आनी सगळे तेंचे पॉयंट कितें दाखयले आमचे कितें वेटलँड अथॉरिटीचे सगळे पॉयंट मार्क केला आनी तेजे मिनिट्स सुद्दां ड्रॉ केला आनी आज इन्स्पेक्शन कंप्लीट जाता सगळें कंप्लीट जाता. आता हे जो रिपोर्ट जो आसा गव्हर्मेंटाक सबमीट करता मागीर तेजे उपरांत गव्हर्मेंट डिसिजन घेता. सो भितर एक्सकेवेशन जाला सो तितून कितें हे टेम्पर जातलो फॉर सर्वे. ना एक्सकर्शन जालें तें जालें. इज ओन्ली ट्रेसिंग ऑफ वॉटर लायन्स. हय पूण ते एक्सकेवेशन जालें म्हणटकीर ते मागीर चेंज जाता न्ही. ना एक्सकर्शन जालें की तुका ते मायक्रो कॅचमेंट म्हणटात ते ल्हान जे आतां घरांत तुमी बांदल्यार ल्हानशें चेंज जाता. डेट व्हडली मेजर कॅचमेंटाक एफेक्ट जायना. ते सो दॅट इज अ डिफरंट इश्यू कितें आशिल्लें तेंची ते कॅचमेंट एरिया मार्किंग जाय आशिल्ली. तेंचे एक वेगळे ड्रॉईंग आशिल्ली विलेजर्स आशिल्ली ते आमी घेतल्या कन्सल्टेशन. एक आमचो NIOची आशिल्ली ते घेतला आनी दुसरी एक वटलँडाची आशिल्ली. देर आर वेरियस रूल्स एंड रेग्युलेशन बाय वीच ते रिड्यूस द एरिया कित्याक डिपेंड ऑन द टायप एरिया डिपेंडिंग ऑन द लोकॅलिटी अर्बन एरिया नॉन अर्बन एरिया वेगळे वेगळे रूल्स आसात. सो तेंचे कितें म्हणणें आसलें हांवें घेतलां सगळें आनी तेंच्यांनी ज्यो दाखयला विलेजर्सान सगळे तेंचे बरोबर वचून सगळे तेंचे स्प्रिंग्स मागीर चॅनल आनी कितें सगळे वेजिटेशन सगळे आउटफॉल टू द लेक सगळे मार्क केल्या. सो आज सर्वे कंप्लीट जाता. आतां गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट ह्या जावपाक कितलो टायम लागतलो सर तुमकां? सर रिपोर्ट कोणा फॉरवर्ड करतले तुमी आतां हो? हांव ते कलेक्टराक दितलो. कलेक्टर मागीर CM सराक दितलो. ओके. As per protocol, will they give the one copy to the What all has been done in presence of the villagers. Yes. Villagers are part and parcel of the survey. So आम्ही ड्राफ्ट मिनिट्स केल्या विधन सो दे आर गोइंग टू सिट अँड डिस्कस ऑन दॅट बिकॉज वर्डिंगाचे इश्यू असतात ते करून आमचे सायन करून ते सायन करतात. सो इन्स्पेक्शन कन्क्लूड जाला. दे ऑल्सो अग्रीड वी ऑल्सो. Thank you so much for it. थँक्यू. अजय म्हणजे सर्वे कंप्लीट जाला याच्या 4 दिसांतलो. सो कशें कितें तुमी हांव सॅटिस्फाय आहा सगळे जाणां हितून? पळय सॅटिस्फायड आहा काय ना ते आता तेंच्यांनी ड्राफ्ट मिनिट्स जालें न्हू सगळें. आणि बाकी सगळे ते प्लॅन्स बीन ते आतां दितले आणि ते आमी आमचे एनालिस्ट आमचे एक्सपर्ट सगळे करून तेगेर हे करतले आणि मागीर आमचे कितें ऑब्जर्वेशन्स आहा ते दितले आणि मागीर तेका कळयतले. ओके सीएमान आयज सांजची मिटींग आपयला तुमकां बीन कळीत केला सीएमान हे बीन पळय कितें सकाळीच आमकां डेप्युटी कलेक्टरान कॉल केल्लो आणि तेका हांवें क्लियरली सांगलेलें की आयज CMाक आमी मेळोंक शकना म्हणून कित्याक आयज आमचे चालू आसा आनी आमचे डिसिजन्स घेवपाक हेज्या पयलीं आमी CMाक 14 तारीख मेळ्ळे. तेन्ना आमचो स्टँड क्लियर जालें की स्क्रॅप करा म्हणून 15 तारीख CM आमकां मेळपाक गेलो तेन्ना आमचो क्लियर स्टँड जालो की स्क्रॅप करा म्हणून दोनूय प्रोजेक्ट. CMान यू टर्न मारले आनी 21 तारीख सांगले परत मेळ्ळे आमी तेन्नाय डिमांड आसले की आमकां स्क्रॅप करा म्हणून. तेणी सांगले की स्क्रॅप जावची ना म्हणून. तेका आयज क्लियर कलेक्टराक क्लियरली सांगलेलें आयज आमी मेळोंक शकना. आतां ऑन जे तावट रिपोर्ट आला पळय तेंच्या ओन तेणी केला तो रिपोर्ट आनी तिका सांगलेलें की आमकां DPR कॉपी दिया पयलीं. केन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना वन सायडेड डिस्कशन जाता. आमचे कडेन प्लॅन्स नासता सायट कितें आसता तें सगळें कांयच नासता स्केच बी कांय नासता आनी DPRची कॉपीच ना आमचे कडेन. सो ते एक डिमांड घातलेलो आमी. सो आमी आतां कितें आतां डिसिजन आमचे सगळे मेंबर्स बसतले आनी जर गरज पडल्यार
मेळटले ते पण आयज मेळची ना ते क्लियर करता सांजचे सोंग फेला ताका लागून आयज मेळची ना आज मेळच्यात ना तुमी आज मेळपाक क्लियर सकाळी सांगला ताका आमी 9:30 सांगलेले मागीर त्याच्या 1-2 वरांत तो रिपोर्ट येयला दिसता तो सीएम मेळोंक सोदता तुमकां दिसता ते 30 तारखेचे मिटिंगेक लागून ते तुमकां जावंक आपयला शकता जावंक शकता कित्याक आमचो एकूच डिमांड आहा तीन ज्यो मिटिंग्यो जाला तितून की दोनूय प्रोजेक्ट हे स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून जर आतां ही जो नेवो ते तेणी सांगला की मेळोंक शकता म्हणून आमी डिस्कस करतले आनी जर गरज आहा जाल्यार मेळटले मात आमचो डिमांड तो आसा की हे दोनूय प्रोजेक्ट आमचे स्क्रॅप करपाक जाय तुमचे लोक म्हणटाले कितें तुमकां बोर सीएम कित्याक आपयतात ती सीएम हिंगा कित्याक येवपाक पावना तुमकां दिसता आयज तुमी इन्वायट करतले तुमकां मेळोंकूच जाय हिंगा या ते दीस ते आमी 21 तारीख गेल्ले पण ते दीस सांगलेले की आपण हांगा येता म्हणून सांगपाक बट अजून ते करूंक ना बरें सर सो तेका पळोवया कितें तेच्या मनान कितें आहा तें आमी सांगूंक शकना बट आयज आमी क्लियरली सांगलेलें की आयज मेळोंक शकना म्हणून आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगता की आयज आमी सीएमाक मेळना की इतले 3 फावटी मेळ्ळे आनी एकूच डिमांड स्क्रॅप करपाचो ते अजून स्क्रॅप जावंक ना प्रोजेक्ट आनी तर आतां आमी डिस्कस करतले सगळे जे विलेजर डिस्कस करतले आनी गरज पडल्यार मेळटले ओके बरें थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.